बिरेस्तारा कला अकादमीत स्टेट आर्ट प्रदर्शनाचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या हस्तुकी जाले। अनुभवांतल्यानूच मनशाक जगपाक जे साधन मेळटा ती कला म्हळ्यार आर्ट। कलाकारांची मान म्हळ्यार गोयची शान म्हण गोय सरकार कलाकारांक सदांच तेंको दिवपाच्या तयारेन आसा अशें ह्या वेळार मंत्री गावडे उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कला अकादमीन ह्या 43च्या स्टेट आर्ट एक्झिबिशनाक आनी तेच उद्घाटन जाल्लें आसा। एक्झिबिशन पळयल्या नंतर एक कलेक एक मनसोक्त असो आनंद मेळटा। तो ह्या सगळ्या पेंटिंग्सान जे खरें लायव्ह दिसता, जिवंत दिसता, तेचे पेक्षा ते अति जिवंत दिसता अशें म्हाका ह्या वेळाचेर म्हणून दिसता। आमचे कलाकार जे आसात, जे आर्टिस्ट जे आसात, तांचे कौशल्य हातूंतूच दिसून येता। खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर एक नजर मारली तर हें आर्टिफिशियल न जाता, हें एक नॅचरली ताका एक फील येता। आनी हें जेन्ना सगळें पळयता तेन्ना एक नजर जेन्ना आसता ती नजर ही अत्यंत म्हत्वाची आसा। आनी एका नजरेंतल्यान जी कला जी आसा ती सत्य रुपान ती पेपरार जेन्ना उतरता तेन्ना खरेंच एक आंगा भितर आशिल्ले ते कौशल्य गूण जे आसा ते समस्त हे आमचे उदयनूर जे कलाकार जे आसात तांणी सुद्दां हें एक्झिबिशन पळोवणारे सारकें आसा। आनी तातूंतल्यान आपूण मुखार कसो वचपाक शकता, आज जे हांगसर आर्टिस्टांनी जे आपलें प्रेजेंटेशन केल्लें आसा, एक्झिबिशन केल्लें आसा, त्या एक्झिबिशनान एक अनुभव जो आसा तो अत्यंत ह्या एक्झिबिशनांतल्यान आज मुखार आयिल्लो आसा। आमी सदांच म्हणटा की अनुभव जो पर्यंत ना तोपर्यंत खंयची गोष्ट मुखार वचपा खातीर खुबसो एक डिफिकल्ट जाता। आनी अनुभवांतल्यानूच एक फायन ट्युनिंग करीत करीत ते मनशा भितर एक जिवनान भितर तो आनंद मेळटा किंवा जीवन एक जगपा खातीर एक साधन जें आसा तें म्हळ्यारूच आर्ट अशें ह्या वेळाचेर म्हाका सांगनशें दिसता। हे एक्झिबिशन त्याचो सगळो लाभ समस्त गोंयकारांनी आनी खास करून जे उदयनूरचे आर्टिस्ट जे आसात तेंच्यांनी घेवचो अशें ह्या वेळाचेर हांव तांचे कडेन मागतां। आनी म्हजे जे आर्टिस्ट हांगा ज्यांनी हांगा एक्झिबिशनाक भाग घेतिल्लो आसा तांचें अभिनंदन करता, सगळ्यांचें कौतुक करता। कारण तेंचे जर सपोर्ट सहकार्य जर नाशिल्लें जाल्यार हें एक्झिबिशन म्हाका दिसता तें यशस्वी जाल्लें आसा, यशस्वी जावपाक पावनाशिल्लें। आनी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान किंवा कला अकादमीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव सदांच परत म्हणत आसा की कलाकारांची मान ही आमची गोंयची शान जावन आसा आनी ही शान सबंद भारतभर पसरची। ताचे खातीर कलाकाराक जें कितें जाय तें आमी तांकां सहकार्य करपाक सदांच तयार आसतले अशें ह्या वेळाचेर हांव नमूद करतां।